use of recreational drugs by tourists like any other tourist destination. Speaker sir, हो म्हाका आन्सर मेळिल्लो आसा. हो डिपार्टमेंटाचो आन्सर जितून ते सांगता की एनी अदर प्लेसीस टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ड्रग्स आसा. सो डिपार्टमेंट सांगपाक कितें सोदता? स्पीकर सर, म्हाजो पयलो जो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा तो म्हणजे ह्यो खंयच्यो प्लेसीस आसा ज्यो टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा त्यो टेबल करच्यो, त्यो सांगच्यो आमकां. सगळ्यांक कळपाक जाय की खंयच्यो टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ड्रग्स प्रमोट करता, ड्रग्स हें करता. हें डिपार्टमेंटान सांगचो. हो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर, ताणें जो प्रश्न विचारला पळय न्ही, बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट, वेगवेगळे कडेन टुरिस्टीक प्लेसीसचेर आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत आमी थंय वचून जो कोण ड्रग्स कंज्यूम करता, जो कोण ड्रग्स सेल करता, अशा टुरिस्टीक प्लेसीसचेर ते वचून सीज करता. ही इन्फॉर्मेशन आमचे इन्फॉर्मंट्स जे असतात ते पुलिसाक दितात. पुलिसाची स्वताची इंटेलिजन्स आसात, स्वताचो एंटी नार्कोटीक सेल आसात. हे कंटिन्युअसली म्हणजे फ्रॉम अदर स्टेट्स, विदीन द स्टेट्स, तांचे स्टेक होल्डर्स ह्या सगळ्यां कडल्यान ही इन्फॉर्मेशन घेत आसता. तो म्हाका सांगता की प्लेसीस खंयच्यो त्यो सांग म्हणून. स्पेसिफिकली स्पीकर सर, म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी पर्टिक्युलरली म्हणजे हीच ती बाबा हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या बिचाचें नांव घेवन ह्या बिचार चड ड्रग्स आसा, त्या बिचार ना अशें सांगना. बट प्रत्येक फावटी इट वेरीज, वेगवेगळे फावटी. म्हणून तर म्हणजे त्यांनी सांगलें की बींग अ टुरिस्टीक प्लेस अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी काय आमी सीज करता. तुमी जर पळयशात जाल्यार ह्या वर्साक म्हणजे 1 एप्रील पासून आतां पर्यंत जर आमी पळयत जाल्यार NDPSन केसीस ज्यो रजिस्टर्ड केल्या म्हणजे ह्या वर्साच्यो केसीस 36 आसा, पोरच्यो 68 आसा. त्या ती आमी इट इज एन झिरो टॉलरन्स पॉलिसी ड्रग्स ट्रॅफिका खातीर स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता. Sir, एक मिनट. हो आन्सर मुखेलमंत्रीन दिला न्हू. इट लुक्स एज इफ यू आर गोइंग टू जे आन्सर रॉंग ऑर स्पीकर सर. दिस इज नॉट अ गुड एक्झाम्पल यू आर सेटिंग. इट लुक्स एज इफ यू आर गोइंग टू मेक ड्रग्स एज एन एसेन्शियल सर्विस. स्पीकर सर, हो जो सीएमान आन्सर दिला सगळे लोक आयकता, सगळे लोक पळयता. तितून आनेक जो आन्सर दिल्लो आसा तो रीड करून दाखयता. नो ड्रग केस हॅज बीन बुक or come to notice in any school or college in the state. वो आन्सर दिल्लो आसा. आतां रीड करून दाखयला. हांव आनीक तुमकां रिपोर्ट रीड करून दाखयता. 5 interns at Goa Medical College found possessing drugs. Police case filed. स्पीकर सर, हो आर्टिकल आसा टायम्स ऑफ इंडियाचो, नवीन टायम्साचेर येयल्लो. हो हांव टेबल करता. स्पीकर सर, आनी हो जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान, क्लियर कट डिपार्टमेंटान, तितून स्कूल आनी कॉलेजीस मेन्शन केल्ल्यो. जी गोवा मेडिकल कॉलेज जी आसा, गोवा मेडिकल कॉलेज आसा स्पीकर सर, ही कॉलेज ही म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता. आनी तेज्या सरावंडींग सायडीक कुजिरा आसा, कुजिरा कॉम्प्लेक्स आसा, स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा. थंय स्पीकर सर टिंटेड गाडयो भोंवता, टिंटेड गाडयो. आनी हें हांवें DGPक बसून सांगलेलें की हें चालू आसा म्हणून. स्पीकर सर, असो जो रिपोर्ट आसा, अशे जे इन्सिडंट्स आसा, आनी अशे हांगाच न्हू कितलेशे कडेन बाकीचे खूब आर्टिकल लागले खूब येतले आसले. स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड प्रश्न आसा. डिपार्टमेंटान हो जो हांवें रीड केला तो कित्याक हिडन दवरिल्लो, कित्याक सांगूंक ना डिपार्टमेंटान? हो दुसरो प्रश्न आसा. आनी ही जी एरिया आसा ताका लागून अशे आनीक कितले प्लेसीस आसा, आनीक आसा काय ना ते आन्सर करचे, कित्याक हो आन्सर क्लियर ना. स्पीकर सर, आमी न्यूजपेपरान येयल्ली न्यूज ही आन्सर म्हणून दिवंक शकना. स्पीकर सर, हेका फॅक्ट फायंडिंग्स आसात. स्पीकर सर, हेजेर इन्वेस्टिगेशन जाता. खंयची केस रजिस्टर्ड जाल्या उपरांत तेजेर FIR रजिस्ट्रेशन जाता आनी ताज्या उपरांत तेजी पुराय आमची इन्वेस्टिगेशन टीम ही इन्वेस्टिगेशन करता. आनी तो म्हणजे सेल्फ कंज्यूम करतालो, विकतालो काय आनी कित्याक आयिल्लो, नो डावट तो जी म्हणटा पळय न्ही, इट इज एन टिंटेड कार कोण घेवन भोंवता. टिंटेड कार घेवन भोंवता म्हणजे तो ड्रग विकता आसतलो अशें हांव म्हणना, आनी अशें आमी म्हणूंक शकना. टिंटेड कार आसूंक जायना म्हणजे अकॉर्डिंग टू अवर ट्रान्सपोर्ट हें टिंटेड कार दॅट इज ट्रू. बट आमी डायरेक्टली हें करपाक शकना. त्या खातीर स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना तो म्हणटा पळय न्ही आमकां
खंयसरूच अशा पद्दतीच्यो स्कुला कडेन किंवा कॉलेजीच्या कॅम्पसान अश्यो केसी खंय तरी आमी त्या खातीर म्हटलां बींग अ ट्युरिस्टीक प्लेस वेगवेगळ्या ट्युरिस्टीक जाग्यांचेर आमी ड्रग मेळना म्हणूंक ना मेळ्ळा म्हणून तर केसीस रजिस्टर्ड जाल्या ट्युरिस्ट आतां ड्रग्स यूज जे आसा पळय न्ही हे कोण तरी ट्युरिस्ट करतात थोडे फार म्हणून तर आमी म्हणटा की तेंचेर आमी केसीस रजिस्टर्ड केल्या आनी टायम टू टायम आमी स्पिकर सर म्हणजे फाटला आतां म्हाका दिसता 25 किलो ड्रग्स वेगवेगळो स्पेशली विथ गांजा हो खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मागीर वेगवेगळे डिफरंट टायप्स ऑफ ड्रग्स जे आसा हे सीज करता आनी हे सीज केल्ले ड्रग्स जे आसा हे कालांतरान आमी हे ड्रग्स डिस्पोजूय करता स्पिकर सर स्पिकर सर जो सीएमान सांगला की खंय आसतलें हें खंय ना तें जीएमसीचे हॉस्टेल आसा हॉस्टेलाचे टॉयलेटीन सर टॉयलेटीन तो डायरेक्टली जे आसा पळय न्ही जीएमसीच्या हॉस्टेलान हे म्हणूंक शकना स्पिकर सर ह्या हॉस्टेलात भुरगीं रावतात स्पिकर सर हो रिपोर्ट येयल्लो आसा स्पिकर सर रिपोर्ट्स येयल्लो आसा हे म्हणूंक शकना स्पिकर सर डायरेक्टली तो रिपोर्ट येयल्लो आसा 2022 सर स्पिकर सर विड्रॉ करचे स्पिकर सर इतक्या पद्दतीन दोन स्पिकर सर हो जो आन्सर येयला स्पिकर सर हो आन्सर येयला तो कंप्लीटली रॉंग आसा भुरगीं आसता हे म्हणूंक शकना हांव लास्ट क्वेश्चन म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी क्वेश्चन घेता स्पिकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी स्पिकर सर सॉरी स्पिकर सर तो डायरेक्ट हे म्हणूंक शकना स्पिकर सर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजीन हे तो म्हणूंक शकना स्पिकर सर हे रिपोर्ट्स आसा हे हांव म्हणटा हे रिपोर्ट्स आसा स्पिकर सर एक्सपेंज कर स्पिकर सर हे रिपोर्ट्स आसा हे न्यूजपेपराचेर येयल्ले मेडिकल कॉलेजीक बदनाम करूंक शकना स्पिकर सर एक्सपेंज कर स्पिकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी उरलेलो आसा हांव लास्ट सप्लिमेंटरी घेता म्हाजो विरेश बोरकर सर हांव लास्ट सप्लिमेंटरी घेता स्पीकर सर तेगे तिसरो उला सप्लिमेंट स्पिकर सर पयली एक्सपेंज कर जीएमसी मेडिकल कॉलेज म्हणूंक शकना तो स्पिकर सर तिसरो सप्लिमेंट स्पिकर सर लास्ट सप्लिमेंटरी एक्सपेंज कर सर कितें तिसरो सप्लिमेंटरी यस एक्सपांड स्पिकर सर तिसरो सप्लिमेंटरी उरला स्पीकर सर श्री विजय सरदेसाई लास्ट सप्लिमेंटरी स्पिकर जय सरदेसाई हे नाव घेतलं बरं तुम्ही नाव कॉल केलं ड्रग्साचे मॅटरान स्पिकर सर कितें स्पिकर सर लास्ट सप्लिमेंटरी तेगे एक सप्लिमेंट दी मरे तेका उलते गेलो लेट हिम फिनिश नो इट इज सच अ इम्पॉर्टंट टॉपिक स्पीकर आई थिंक यू शुड हियर हिम आउट सप्लिमेंट घेते गेलो स्पीकर सर तेगे मातशे तिसरे सप्लिमेंटरी मातशे घे स्पिकर सर कितेंय म्हणटा आनी मागीर एक्सपोज करता म्हणपाची जाल्ली आसा सवय दोन बरोबर आसा तुका न्ही तिसरो उरलो तर हांव जाणा आशिल्लो पण तरी आसतना जे सीएमान सांगता पळय मेडिकल कॉलेजीक डायरेक्ट जे आसा न्ही नांव घेवप हे बरोबर ते एक्सपांड केलें न्ही डायरेक्ट कसो तर तो हॉस्टेलान मेळटा जाग्यार बसून बस तूं भायर मेळटा म्हणटा तो हांव उबी रावलो तेगे सप्लिमेंट घे पयलो विरेश बोरकर स्पिकर सर म्हाजो तिसरो सप्लिमेंटरी आसा तिसरो लास्ट क्वेश्चन रीड करून सांगता स्पीकर Last question. Whether the department has identified any hotspots where such activities are taking place. Such hotspots are identified in Sanandre. There are no identified hotspots in the state. Speaker sir, तुमकां परत एकदा सांगता ड्रग्स वर्थ रुपीज 1.5 lakh seized. हो आर्टिकल आसा स्पीकर सर LSD lab busted in Goa's Anjuna. Drugs worth over 25 lakh seized. हो आसा आनी एक कुंडू नेटिव्ह ऑफ वेस्ट बेंगाल आनी स्पीकर सर परत एकदा तेच आसा प्रश्न विचार न्ही प्रश्न कितें तुका आन्सर कितें जाय हय स्पीकर सर हॉटस्पॉट ना म्हूण सांगला डिपार्टमेंटान जाल्यार हो जो आसलो तो कितें हो बंपर हॉटस्पॉट जालो सो डिपार्टमेंट आन्सर कित्याक दिना दिस इज अ ब्रीच ऑन प्रिविलेज स्पीकर सर आतां म्हाका आन्सर करूं न्ही स्पीकर सर आमी खंय तरी एकेजे कडेन ड्रग्स सीज करता ताका अरेस्ट करता आनी ताज्या कडेन 2 किलो मेळ्ळो कोणा कडेन अर्द किलो मेळ्ळो कितें तो म्हणजे तो हॉटस्पॉट जायना स्पीकर सर एकी कडेन एकदां केस रजिस्टर्ड जाली काय मिडिया तेजी न्यूज हाडटा ह्या जाग्याचेर कोणाक तरी अरेस्ट केले आनी ताज्या कडेन मेळ्ळो ताका अरेस्ट केलो ताका भितर उडयलो ताका केस रजिस्टर्ड जाली तेजी आनी तो कितले तरी थोड्या तेंपान पळय सुट्टा दॅट इज नॉट अ हॉटस्पॉट स्पीकर सर अश्यो केसीस आमी
खूब रजिस्टर्ड केल्या वेगवेगळे कडेन. फाल्यां सकाळी खंयच्या तरी एखाद्या हॉटेलांत एखादो कोण तरी ट्युरिस्ट रावतालो ताका धरलो म्हणजे ते हॉटेल इज एन हॉटस्पॉट. तशें जावंक शकना. तो कोण तरी येवन थंय ड्रग्स घेवन रावल्लो म्हणून त्या हॉटेलाक आमी फाल्यां सकाळी बदनाम करतले. तशें जावंच शकना स्पिकर सर. ताची ताका केस रजिस्टर्ड जाली तेजेर काय ताका अरेस्ट केलो. दॅट इज नॉट हॉटस्पॉट. येस वेंजी वेगस. स्पीकर सर ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर जाता. स्पीकर सर ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर जाता आनी हॉटस्पॉट न्हू. रिपोर्ट्स आसा. वेंजी वेगस. बरें स्पीकर सर आयज वीड इज द न्यू नीड ऑफ यंगस्टर्स स्पीकर सर. आनी ड्रग्स गोंयकाराचे दारी पावल्ली.